आपल्यो मागण्यो सरकाराच्या कानामेरेन पावोवपाक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी परत पणजे आझाद मैदानार आंदोलनाक सुरवात केल्या। सरकारान उत्तर दिल्लें तें जपिल्लें ना म्हण तांचें म्हणणें आसा। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गेल्या 27 ऑक्टोबराक हांगा एक दिसाचे धरणे आंदोलन केल्लें। ताच्या उपरांत 29 ऑक्टोबराक सीएमान आमकां फॉरेस्ट भवनान आपोवपाक धाडलें। ताच्या बरोबर मिटींग जाली। ह्या मिटींगेन सीएमान आमकां प्रॉमिस केल्ले 60 जॉब इमिडिएट काडलेले आसा ते तुमकां दिल्ले वयतले। ताच्या फाटोफाट 40 जॉब काडटा म्हळ्यार 100 जॉब तुमकां लेटरां येतली परमनंट जॉबाची। उरलेले जे आसात जे टोटल 247 तातूंतले 120 ता 127 कितें तांच्या लिस्टा प्रमाणे तांकां ह्युमन रिसोर्साचे टेम्पररी लेटरां येतली आनी तांकां मागीर परमनंटा खातीर जशे जॉब अवेलेबल जाता त्या प्रमाणे एक एकल्याक फिक्साक घालतले। ही डेडलायन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांनी सांगितलेले की 15 नोव्हेंबरा भितर 100 लेटरां येतली। 60 लेटरां सामकी रेडी आसा। 15 नोव्हेंबरा भितर लेटरां हातीन पडटली। 15 नोव्हेंबर जावन गेलो। आयज सोमार 22 नोव्हेंबर। ताज्या बरोबर जी मिटींग जाल्ली फॉरेस्ट भवनान ताज्या बरोबर एडिशनल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट आनी हेर सगळे जे मेन ऑफिसर्स आसा ते उपस्थित आसलेले। तांच्यांनी बरोवन दखल घेतलेली। आता एक्शन कोणे घेवना आनी लेटरां कित्याक पावना काय सीएमान म्हटल्या त्या प्रमाणे ते सीएमाक आयकना काय हो प्रश्न पडला। 60 जी लेटरां इमिडिएट जॉब्स काडल्या म्हणून सांगले हाजो अर्थ कितें हो आमकां समजलेलो ना। आमी गेल्या 2 वर्सां हे आंदोलन करता। कितलीशीच आंदोलनां जाली आनी आमरण उपोशणाच्या वेळार जे लिंबू सरबत पिवन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी हे उपोशण सोडिल्ले हाजो अर्थ कितें? बायल मनीस हांगा आमरण उपोशणाक राविल्ली। 5 दीस हांव उदकाचे हेजेर राविल्लें आनी तेन्ना आमकां सीएमान सांगिल्लें आमचे लास्ट तेणें आमकां लिंबू उदक दिवन आमचें आमरण सोडिल्लें की 31 मार्च म्हणल्यार आपूण सगळे हे प्रश्न तुमचे सोडटा म्हणून। 31 मार्च जालें। आतां तेणें परत आमकां सांगलें आतां नोव्हेंबराक म्हणल्यार 5 तारीख म्हणल्यार 60 जॉब काडटो म्हणून। परत ताणें सांगलें 40 उरिल्ले आपूण 100 जॉब आपूण परमनंट दिता म्हण सांगिल्लें आनी उरिल्ले आपूण ह्युमन रिसोर्सां घालता म्हणिल्लें। पूण तेणें अजुनी कांयच केलें ना। तेणें फक्त ते 23 जॉब दिल्यात आनी तेणें कांयच केलें ना। बाकी सगळीं तेणें आतां आमकां सगळ्यांक ह्युमन रिसोर्सां घातल्यात। आमकां ह्युमन रिसोर्सां नाका। स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं कितलींशींच वर्सां जालीं स्ट्रायक करीता आंदोलनां करीता। सरकारान लेखी आश्वासन दिवन स्वता आमचें आमरण उपोशण हांगासर सोंपयल्लें आनी तांकां सांगिल्लें की तुमकां बेगींतल्या बेगीन जॉब दिवन आपूण फ्रिडम पार्टीचो कोठो खाली करता म्हणून। पण गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आमकां अजून पर्यंत कांयच न्याय दिवना।